Miguel ನಾವು ಪ್ರಚದ್ ಪೈ ಆವು UKG आवत्ता तन्नली रामल स्टोरी सांगता एक दिवस तन्नली रामल पूतो राजल तोटांत गुलाबी पूलू खारतसेल तन्न तई सैनिक पलून दाताचे राजलगे आपून अडताचे तडे मुखार अडताना तई तन्नली राम येता तो सांगतो की मिगेल पुत्ताक कित्याक देर नाटता सामान सांगता त्यांना सैनिक सांगताचे आमगेल राजल तातांत तुमगेल पूत ये गुलाबी पूल खारता असेल तका मी राजालागे आपून अर्थासाची मन सांगताचे जायत मन सांगता तन्नली राम तो एक idea कारण टवाल घेऊन पांगरीता मत्तेक तगिल पुत्ताक त्यांनी सैनिक सांगताचे कित्याक तशी कारल्याच मन सांगता तन्नली राम सांगतो की आज मस्त वाटस नाही तका वाटताना चमकून पुरो जाता तका टवाल घातलं मन सांग जायत मन सांगताचे सैनिक तका आपून अर्थाचे तन्नली रामल पूत गुलाबी पूल खात असेल राजालागे आपून अर्थाना तगिल अत्तंत गुलाबी पूल खाली असता सैनिक सांगताचे अंगपल्याचे राजा तुमगेले तोटांत गुलाबी पूले खानकी गुलाबी पूले खारत असेल तका आम्ही पूल समेत देर नल्लेची मन सांगता तो राजा पलिता तगिल अत्तंत पूलोना तो तन्नली रामल पूतू सांगतो की मिगेल अत्तंत पूलू ना काय पल्याचे राजा मन सांगता मेगेरे मई मन सांगता राजा तो सांगतो की तन्नली रामल पूतो मेगेल पप्पाला वाईट करू खातीर जाऊक म्हणू देर नल्ल्याचे मन सांगता तक राजा सांगतो की ओस मन सांगता घराक सैनिकाक मस्त सावता मेगेरे तन्नली रामाक खुशी आयले पूत आयल म्हणून थँक्यू तुम्ही सक्कड पडेल बदची आव एक वाघ जावळू एक गाई पूज करतस या मिगेल एक पुल्ली काणी आव एक गुड्डा राबतशिलो त्या गुड्डारी मस्त प्राणी आशिली आव मिगेलाक प्राणी मारून खाऊच्या शक्ती आशिली मात्र ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष नंतर त्या प्राणी सोडचायल्या एक दिवसू त्याची गुड्डारी एकलो गाय चरतलो कलिंग म्हणून एकलो आशिलो तागेल्याक गाय आशिले एक दिवसू ताणे गाय चोरचा येतना आव तक्का पळयले ते संजवाळ जत्तना पूरा गाय वत्तना एक गाय पुण्यकोटी म्हणून तेची तिगेल आलोचनारी आशिली आव तिक पळोवन म्हणल्या हांव उठलो आनी सांगले आतां हांव तुका खाता तेन्ना ती म्हळ्ळी नाका नाका मिगेले वासरू म्हाका राखतस तेन्ना
हांव एक वागू हांव एक गाये सोडतुवें मागिरी त्या गायेन सांगलें पुण्यकोटीन उदका काणू दोळ्या दोकोन सांगलें एक फाटी म्हाका एक चान्स दी हांव म्हगेल्या वस्त्राक दूद पिवोन येता मागिरी कोण हांव तुगेल्या दोळ्या दोकोन उदका पळोवन हांव करगलो मागिरी हांव तिका सोडलें वस पिवोन यो मागिरी तिणें पिवोन तिगेल मित्रां पुरा ताका सांगून ती येवच्या आयली तेन्ना तिगेल वस्त्र धांवन आयली अम्मा अम्मा तूं खंय वतस म्हूण निमगेली तेन्ना पुण्यकोटीन सांगलें आनी दोकोन आनी तुमगेले अम्मा आमकां चंदुकोन पळय तांणी तुका चंदुकोन पळयताची मागिरी पुण्यकोटी दोळा उद्दा घेवन आयले ह्या पुरा म्हाका कशें कळलें म्हळ्यार तिणें रोणू म्हगेलें येवन हें पुरा सांगिलें म्हळ्यार सांगलें म्हाका तेन्ना म्हगेल्या दोळ्या दोकोन उद्दा येवच्या सुरू जालें तिका सांगलें आनी दोकोन हांव खंयचे एक तुका खंयचे गाये मारना म्हणून सांगलें तूं कुशेर राब तुगेल वस्त्रां ओडटू म्हणून हांव आनी तिणें उलोवन आमगेल्या जाग्याचेर मुखेली ह्या काणी नीती म्हळ्यार केन्नाय सत्य सांगू का धन्यवाद हांव एक कायलो सकट चेडवाना म्हाका मामुंच्या म्हळ्यार हांव तांगेलो मार भाव न्ही हांव म्हगेली काणी सांगता एक दिवस म्हाका जोर ताण येयलेलें तेन्ना हांव खंय सोदिल्यार खंय मेळतना आसलें तेन्ना एक कळसो दिसलो ताणे भितर थोडे उदक आसलें तेन्ना म्हाका एक उपाय येयलो हांव एक फातर काडला आनी कळशा भितर काडल्या आनीक फातर काडला आनी कळशा भितर काडल्या आनीक फातर काडला आनी कळशा भितर काडल्या मागीर हांव त्या वयर आयल्या तेन्ना हांव पिवन उपलो मेघा नांव किर्तना कामत आज तुमकां एक काणी सांगूंक आयल्या एक गांवांत तो दोन माच्चार आशिल्ले एकाल नांव चिनी आनी मनी तांणी एक दिवस जोर पोटाबुकेन आशिल्लीची तांणी एक घरा चमकलीची तांकां एक चपाती पोण आशिल्ली मेळ्ळा तांणी दोग जाणें लढाय करूं सुरू केलीची हांव पळय सुरा तूं पळय सुरा तातूंत एक मांकड रुक्क बसून पळयता आशिल्लें त्या माजरार वचून निमगेलें कसो तुमगेली समस्या म्हूण चिन्नीन सांगलें म्हगेल्या आनी म्हगेल्या तम्माल मदें लढाय जाता आसा तूं आमकां अर्द चपाती कोन्न दितुवें म्हूण सांगलें मांकडान सांगलें जायत म्हूण तो धांवन वचून त्रास घेवन येयलें त्या माजराक चपाती निमगेलें त्या माजरान ताका चपाती दिलें त्या चपातीक मांकड अर्द करून दोन मारये दवरल्या तांणी पळयता अशें मांकडाक मांकड आस पळय जोगतना एक बरीच्या चपाती चड जालें ताका मांकडान त्या बरीची चपातीचे एक सना कोडको काडून खाल्लें आपास जोगतना आनेक बरी चपाती चड जालें आपास तशी करता करता चपाती मांकडान खाल्ल्या हाच्या नीती दोग जाणां लढाई केल्यार तिन्नीचाक लाभ धन्यवाद पूरा जणांके नमस्कारू आज हांव तुमकां सकळ म्हगेली काणी सांगता एक गांवांत एक राय आशिल्लो
एक दिवस रायो तगेल मंत्री सेनापती आणि सैनिकांक घेवन रन्नांतू जिंके मारूंक वतशिलो. वतसतना रायाल पायो एक पत्र आड्डला. रायाल पाया दोकून समारगत येतशिले. मंत्री हसलो. रायाक पयला. रायान म्हणलें, मंत्री म्हाका इतलो दुखतो जो आनी तूं कसलो हासता. मंत्रीन सांगलें, राया जावच्या पोराच्या आंगाक वची. हें आयकून रायाक आनीक पयलें. रायान म्हणलें, म्हाका इतलो रगत येवन दुखतो जो आनी तूं म्हाका जावच्या पोराच्या आंगाक वची. रायान तगेल सैनिकांक सांगलें, मंत्रीक जेला भितर घालाती. सैनीक मंत्रीक घेवन जेला भितर घाल्ले. रायो व्हरलेल्या सैनिकांक घेवन मुखार चमकलो. तेच वेळारी एकलो बेडू रन्नांतू देवीक पूजा करतशिलो. देवील पूजे खातीर बेडूक एक समोशिलो आनी चन्नशिलो मनुष्य बोल दिवच्याक धावक आशिल्लें. बेडून तगेल सैनिकांक तसलो मनुष्य सोदूच्याक पेटयलें. सोदीतना तांकां येराय दिसलो. तांणी लेखलें, वच बली दिवच्याक हाकोरया. तांणी रायाक दवरून देवी लेद्राक बली दिवच्याक रपकारयलें. बेडून सांगलें, रायाल सर्वांग समस्किना म्हूण पळयाती. सैनिकान रायाल आंगार सोदीतना तांकां रायाल पाया बोटाक एक गाय दिसलें. सैनिकान बेडूक सांगलें, वो मनुष्य समस जाल्यार पाया बोट्टा दोकून एक गाय धाडला. बेडून सांगलें, नाका वो नाका आमकां बळी दिवच्याक हाक सोडाती. राय खुशी जावन गांवा पावलो. रायान लेखलें, मंत्रीन सांगिल सम्मा जावच्या पोराच्या आंगाक वची. म्हाका गाय धाडलेली न्हय जाल्यार तांणी मिगल बली दितशिले ती. रायान सैनिकांक सांगलें, जे मंत्रीक जेला दोकून भायर काडाती. हें काणी दोकून आमी शिकता ती जावच्या पोराच्या आंगाक वची. धन्यवाद. नमस्कारू, निगेल नाव आयुष. हांव आजी भक्त प्रहलादाल काणी सांगच्या आयलांगा. एक गांवांतू प्रहलाद म्हूण एकलो चल्लाशिलो. तगेल्या अन्नान ताका गुरुकुर घाल्लें. ताणें सिक्कील पुराय तगेल्या अन्नाल बगेची. एक दीस तगेले गुरू रन्ना चमकले. तेदना ताणें तगेले एकटेकल आशिल्ले तगेले फ्रेंड्साक आनी आपोवन ताणें म्हणलें, यो हांव तुमकां एक भजन शिकयता. तेदान ताणें पुरा देवाल भजन सांगता. तांणी गुरू आनी पुरा येवन तांकां पळोवन आश्चर्य जालें. आमी हाका शिकयलाले विंगड वो सांगतास विंगड. ताकोरून हिरण्यकशिपूला वन राबयलें. आमी हाका शिकोवचे विंगड आनी सांगचे विंगड. एक दीस तागेल्या अन्नान नेमगील ताका, तूं आश्रमात चमकला न्हय, कसो पुरो शिकून आयला म्हणून. तेदान तो पुरा देवाले सांगता. तो कोप येता. सांगता, तूं देवा देवा म्हूण सांगता न्हय, तुगेल देव पुरा कडेन आसवे म्हणून. वय हें कंबेंत आसवे म्हूण निमगीता. वय मिगेल देव हें कंबेंत आस म्हणटाना हिरण्यकशिपू ते कंबू बेत्तिता. बेत्ताना नरसिंह म्हूण देव येता. इता म्हणल्यार नरसिंह देव इता आयली म्हणल्यार
ताणे ब्रह्मदेवाला एक वर निमगिला म्हाका हस्त्राने मडचनज्जे शस्त्राने मडचनज्जे घरा भितरी मडचनज्जे भायरी मडचनज्जे आकाशारे मडचनज्जे भूमीन ते मडचनज्जे मनुष्याने मडचनज्जे प्राणींते मडचनज्जे आवट्टू 12 महिन्यांतू कंचे महिन्यांतू मडचनज्जे मुन वर निमगीता जायत मुन नरसिंहन त्या विष्णून त्या पुरो ओपूनु नरसिंहाला अवतार घेऊन आयलो. धन्यवाद. पुराजनांकय मेगेल नमस्कार. मेगेल नाव मैथिली महेश कामत. आज हांवें काणी सांगचें आसा. त्या काणी कसन सांगता म्हळ्यार दुरासे चड जाली जाल्यार कसन जाता. एक गांवांत तो दुर्बळ मनीस आशिल्लो. ताका एक दीस तागेले दोस्तान मेळ्ळो. ताका एक कुंकड हाडून दिलें. त्या कुंकड दिवसाची एक भांगरा तांतें घालत आशिल्लें. तांतें म्हळ्यार मोठो. त्या भांगरा तांतें विकून तो मस्त व्हड मनीस जाल्लो. ताणें मस्त दुड्ड केल्लो. आसे आनीक चड जाल्ले. दुरासे जाल्ले. ताणें तागेले बायलेक सांगलें, वय गो पळय, आमी दिवसाची भांगरा तांतें राखची किंता आमी एक पटी भांगरा भोर भांगरा तांतें घेतली कसन केस जातलें. आमी मस्त व्हड मनीस जातलो. तेन्ना बायली सांगता, जाल्यार आमी केशी करचें. तेन्ना घोव सांगता, मेगेलीक एक उपाय आसा. आमी त्या कुंकडाले पोट कातून सोडया. तेन्ना आमकां भोर न्हू भांगरा तांतें मेळटलें. तशी तांणी कुंकडाले पोट कातून सोडता. तेन्ना तांकां कसन मेळटा, तांकां कुंकड मेळना, तांगेले भांगरा तांत बी मेळना. तशी ह्या काणींतू आमी कसन शिकचें म्हळ्यार आमी केन्नाच दुरासे करचा ना. आमगेली कसन आसा तांतू खूश भोगका. धन्यवाद. सगळ्यांक मेगल नमस्कार. मेगल नाव यशस्वी कामत. आता हांव तुमकां एकला काणी सांगता. ह्या काणी नांव कशें म्हळ्यार माये समजावन सून. नरसीपूर म्हळ्यार एक गांवांतू अंबूज मायनी तिगल सून उषा हप्पलोडिकोनु जीवन कोण आशिल्लें ती. अंबूज माय बरी जोर. ती तिगेल सून समक खावचें दिनाशिल्ली आनी ताजे वय चुकी विंचुच्या काम आशिल्लें. बसलरी चुकी रबलरी चुकी. अश आसतना एक दिवस अंबूज बायक दूध पाकोवक मंजूर आश आशिल्लें. ती तिगेल सुना पण म्हणटा, वय गो उषा, आज म्हाक दूध पाकोवक मंजूर आसतलो गो. म्हाका दूध पाकोवन वाड गो. तेदना उश मनांत लेखता, ह्या नेमणी म्हाका तोप लेवचें मेळटा नवें. ती कुशीर वता वसरे वताना ती देवा प्रार्थना करता, ओ मळशम्मा, आज म्हाका दूध पकाव तशी कर देवा. दूध पकोवन रांदेर दुखून सकल हर्त म्हणटाना हर हर माय येता. ती दूध पावखची खातीर ती एक बुदंतीक करता. वय गो उषा, उदक खाल जाला गो. तले दुखून एकल सुद्दां गो हाडी गो. पाप उषा उद हाडू वता. ह्या वेळार माय एक तट्टेंतू दूध पाक घेवन एक मुलेकुडा वता. ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर उश येता. उशक माय दिसना. अवकाश पळोवन ती एक तट्टेंतू दूध पाक घेवन त्याची मुलेकुडा वता. वताना माय बो मारता, कोणता म्हणू. उशाक माय लातांतू दूध पाक तट्ट दिसता. ताका ती एक बुदंतीक करता, कश चल्ला दूध पाक माये, आनी ಸ್ವಲ್ಪ वाडो की म्हणू ती वारता. तेदन माये कुशीर येता. वय गो उषा, तू एक तट्टेंतू दूध पाक घेवन खा गो. हे काणी नीती कसं म्हणको दिसकी तुमकां. माय बुदंत असल्यारी सून सवाय बुदंतू. धन्यवाद.
कृष्णाक लोणी म्हणल्यारी बारी प्रीती तो गोकुलांतू विंगजनाल घरा वचून लोणी चोळून खात आशिल्लो. एक बायल मनीस गुणवंती म्हूण आशिल्ली. तिका कळ्ळें कोण की लोणी चोळून खाता आसा म्हूण तिणें लोणे बुडकुलो वयरी लांबयले. कडेरी कृष्णानी तगेल मित्रगण आयलीची. लोणी सोदिल्ल्या खंय मेळ्ळी. कृष्णान मित्रान म्हणलें, कृष्णा लोणी वयर आसा, आतां कशी काडचें? आमकां काडूं जायना, आमी विंगड खंय वचका म्हणून कृष्णान मित्रान म्हणलें. कृष्णान सांगलें, ना हांगा खावका, आतां खावका. कशी म्हूण पुराजनान म्हणलें. कृष्णान सांगलें, तुमी एका वयर एक राबची. तुमकां सांगता हांव. कृष्ण मित्रगण एका वयर एक राबलीची. कृष्ण वयरी चोळून लोणी खावचें सुरू केलें. कृष्णान मित्रान म्हणलें, कृष्णा आमकांय दी म्हूण कृष्णान हात काडून लोणे बुडकल कुडकी काडून पुरा लोणी तो गुपोवन पुरा जनान चंद कोण खाल्लें. एक गांवांतू एक न्हंय आशिल्ली. न्हंयचे भितर एक सिसोडी आशिल्ली. न्हंयची लागीं एक जमदारूक आशिल्लो. त्या जमदारुकार मांकड बसलो. मांकड जांबूट खावन सिसोडीक दिवचें. एक दिवस सिसोडी सांगता, म्हाका मस्त जांबूट जाय, मिगाल बायले व्हरून दिवच्याक. बायल खावन सांगता, हें गोड जांबूट खाल्यार मांकडाल हळदी कितली गोड आसतले. तुमी पाय मांकडाल हळदी हाडका. हानी जाल्यार तुगेलो उलयना म्हणटा. मांकड सांगता, ए बुदोसा हळदी काड दवरचें जातवा. हांवें तुका पट्टी मारलें. तुवें म्हाका पट्टी मारली. ह्या काडीतू तुमकां कशें हाडचें जालें अपाया वेळारी उपाय करून भायर येवचें. काणी ह्या इव्हेंटाची समाप्त जाल्या. ह्या इव्हेंटांतू ಕೆಲವು चेडू पार्टिसिपेट केला. दूर दूर तुलान आयलांची तांकां पुरे जनाक धन्यवाद. मुल्की, उडपी, कुंदापूर, मागीर हे कಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ, कानेंगड तुलान पुरे जन आयलांक मस्त धन्यवाद. चेडूंक हे मोटिवेट करूंक आमी हे इव्हेंट कंडक्ट केलेले. घरांतू आनमान बापामान मोवमान पुराय सांगिल काणयो चेडूवान आज हांगा सांगिल्लें आसा. तशीच हे कॉम्पिटिशन खातीर न्ही, हे केन्नाय तुमी एक हे दवरें घरांतू काणी सांगची म्हणून जन घरांतू उलोवचें उण येता तशी काणी तो नासता. सो मस्त पार्टिसिपेंट्स आशिल्लींची. सो आमगेल सेकेंड रावंडय आसा ह्या इव्हेंटांतू. सो पुराय जनाक एनकरेज करून एसल पार्टिसिपेट करून सपोर्ट करका म्हणून तुमगेला पुराय जनाला निमगून घेता. थँक्यू. यूथ ऑफ GSB देखून मस्त प्रोग्राम जत्त आशिल्ले. त्या टायमार मलगड्यांक जाल्ले कार्यक्रम आनी चेडवांक जाल्ले आनी सन्न चेडवांक कसं एक कार्यक्रम करका म्हणून मस्त जनाल एक अपेक्षा आशिल्ले. त्या टायमार आमी लेखली कसं म्हळ्यार पुरो जनान यूथ ऑफ GSB देखून नरेश शणे अशें पुरो, नरेश प्रभू, चेतन कामत, तशीच हकुना मटाटाचे अंजना कामत आमी पुरो बैसून एक सಣ್ಣ चेडवांक कसं एक कार्यक्रम करका म्हणटना एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन करया. म्हळ्यार स्टोरीज मस्त आसाची ते सांगून आनीक जना चड कळ्ळो विशय म्हणटना हें एक मिगल काणी म्हळ्यार कॉन्सेप्ट आयले. हे कॉन्सेप्ट देखून मस्त चेडवांक एक अवकाश मेळटा स्टोरी सांगूक. तांगेल क्रिएटिविटीक एक चान्स मेळटा म्हणून सांगून हें कॉम्पिटिशन आमी स्टार्ट केलेलें. तेज्या तर आयचे रेस्पॉन्स पळयल्यार बदलची खूश जाता आसता. तांगेलेची एक स्टोरी आनी तांगेले घरा जाल्ले काणी सुमार जनान सांगले. त्या पुरो पळयतना मस्त क्रिएटिविटी आतां चेडवांक गेला आसा. आनी सेकेंड रावंडांत एक थीम बेस्ड स्टोरी येता म्हणटना कशी चेडूं परफॉर्म करताची म्हूण पळोवका जाल्यार आतां
यंगस्टर्स जाल्ले आतां सांज चेरडवां कार्यक्रम जाता सजाके फुडें मिस्टर GSB मिस GSB अमेझिंग कपल मागीर सिंगर्सांक वॉयस ऑफ GSB आतां मिगल काणी सन्न चेरडवांक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन करतना आमकां रेस्पॉन्स आयलो पळोवनूच मस्त खुश जाता सर कोडयालांत मात्र न्ही मुंबईंतूय एक ऑडिशन कर का म्हणलेलें आसा पळोवया फ्युचरांत तूं कशी जाता मुंबयांत ऑडिशन कशी पुरो येतालें म्हणून यूथ ऑफ GSB देखून तुमगेलें सजेशन कसं नाही असल्यार आमी घेताची म्हणल्यार एक निदर्शन हें तुमी चेडवांक कार्यक्रम कर का म्हणटना मिगल काणी कार्यक्रम आतां आयला कार्यक्रम मस्त चंदाय राजी ऑडिशन जाला आनी नेक्स्ट रावंड कशें जाता पळोवया आमी